Three fishing canoes capsized off the South Goa coast, highlighting the challenges faced by traditional fishermen during the monsoon season. Speaking on the incident, fisherman Pele said that traditional fishermen are permitted to venture into the sea throughout the year, as fishing is their only source of livelihood. He said that despite the risk, they are forced to go out to the sea to earn a living. Pele appealed to Goa government to provide adequate compensation to the fishermen who suffered losses in the incident. Responding to the issue, officials from the Fisheries Department said that repeated warnings had been issued, advising fishermen not to venture into the sea during rough weather. However, some still went out despite the advisory. The department assured that efforts would be made to provide compensations and necessary assistance to affected fishermen. हे आमचे ट्रेडिशनल नुस्त्याकार भाव आमचे गव्हर्मेंटाचो सेंट्रलाक रूल आहा 9.9 इसनी धाकटी व्हडी घेऊन थ्रू आउट द इयर भायर वचपाक कायदो आहा. सो ते आशेन तेंगे मान्या येयलो आहा ते मान्या गेले पयशे करपाक ते बाबडे लोक आपल्याक जाणते भाशेन भायर वयताय. तेंगेले भायर वयता आसतना प्रॉब्लेम जालो ना. येता आसतना मोटर पंप कोण ते ओसाळी सांबाळून तांची बोट बुडली. हितून कांय इलिगल ना. जायते हांवें कॉमेंटाक चोयता आमचे कोण थोडे गोंयकार आमचे खूब फिशरमॅनाक क्रिटिसायज करताय. तेका गव्हर्मेंटान फायन दिची, तांची बोटीची लायसन्स काड करप हे आमचे फिशरमॅनाक एश कोन्न मागपाची फावो ना. आमचे गोंयच्या लोकांक तेंचे पासत देवा कडेन मागचे. कित्याक एक बोट चलोवपाक माने काडपाक कितलो कास्तीक पडटा तो आमकां खबर आहा. आज आमचे नुस्त्याचेर तितलो पयसो ना म्हूण ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे भुरगे आख्खे वर्ल्डाक वचोन पोट भरतात. तेका लागून हे आमकां जळकाराचे आंध्राचे माने घेवन येवपाक पडटा. तेका पयशेय धाड्यार ते आमचो 1,60,000 70,000 हान ते दुसरे गोंयक वयतात केरला आदर गांवांत. सो हांव आमच्या गोंयच्या लोकां कडेन मागता तुमी आमचे फिशरमॅन सोसायटीक सपोर्ट करचो. नॉट एश कोन्न फायन दिचे ही उतरां बरी न्ही. आमी क्रिस्तांव इतले रफ दर्यो असताना सुद्धा वचप पडे सारखे दोयरो राफ ना. आज दोयरो राफ आहा आनी आमी गेलनाय. तुमचो हे जी आमची मेन बाणाल बीच थिंग सगल्यो बोट्यो आहाय राफ आहल्यार वचनाय. बट आउट ऑफ 100 or 200 ट्रेडिशनल फिशरमॅन बोट जेन्ना तूं येता जाल्यार मोटर बंद पडल्यार बोट इरिये म्हूण टेस्को पडटा आनी तुगेली बोट बुडपाक शकता. आउट ऑफ 200 एक बोट 2 बोट बुडल्यार दिस इज अ एक्सिडेंट्स हॅपन एनीवेअर. फ्लाइट एक्सिडेंट, कार एक्सिडेंट, everywhere is happening, but you don't have to do lot of big hangama. You have to pray for our boats and boat fishermen. That is how is the life. फटाफट एक तरी 2 तरी 3 तरी घालून कोयर जाल्ले ते 3 दीस जाली माजोड्डा. ताची बी बोट बाबडी हेचेर बुडली. काल येता आसतना बोट हिरे म्हणटाय ते भाशेन ताचोय बी मोटर बोट बुडलो. आनी आमची कोलवाची बी मोटरूच कित्याक आमचो मोटर काली 9.9. It's not big powerful. That's the reason central government are giving us a special permit. We can go all around the year. ही दोळ्यांक खबर आसना. तेका लागून ते लायसन्सा फायन मारी लायसन्स काड कर म्हूण मागताय. हांव नको कित्याक मागता. मेसेज आहा आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमचे माय पायचे ताळेन आनी आमचे ट्रेडिशनल जाणटे फिशरमॅना कडेन आमी शिकल्यात. आनी एवरी इयर आमी दोयरो बरो आसल्यारय वयतात. आनी बोट कोणाच्यो बुडटात त्रास जातात ते इंजीन प्रॉब्लेम जावन बुडटात. जरी तर आमी हे दोयऱ्याक भिवन आमी नुस्त्याक मारूंक वचना जाल्यार आमचे सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे बायल भुरग्यांक कोण पोसतलो. म्हाका कळोन येयला ते भाशेन केरला आनी तो न्यू सीएम जालो तो न्यू सीएम जालो तो हुंच गांव रे बाबा. हा विजय तलपती. होय विजय तो गांव हुंच रे बाबा. तामिळनाडू हे दोन्ही स्टेट्सां जेन्ना 2 म्हयने बेकार आसतात तेन्ना ते फिशरमॅनाक तेंचो गव्हर्मेंट 2 म्हयन्याक पयशे दिता म्हूण आमी आयको येयला. ते भाशेन आमगे कांय गव्हर्मेंट आमकां पयशे दिना ते 2 म्हयन्याक. ते आमगे फिशरमॅन कोणाले शेतां कामां वयताय, कोणाले कितें बांदूंक वयताय, कोणाले झाड शिंवूंक वयताय, कोण तियात्रां नाचता, कोण माड पाळू वयता. ते भाशेन ते आपल्यागे बायल भुरग्यांक पोसताय. कित्याक आज इस्कुला फी भासीन वचपाक फी आसताय. सो
government should look after our fishermen for these 2 months. This is लोकांनी फिशरमॅनांनी वचोंक जाय का नाका दोयरो राफ आसतो आम फिशरमॅनच नाही पूण दोयरो भर जात्री आम वयताय बट चुकोन मोटर बंद केल्यारच आमच्यो बोट्यो बुडटात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.